वसान तुमकां आतां म्हायती दिल्लीच आसा. सो आयोजनाचे फाल्यां जी आमची बिरसा मुंडाची जी रॅली सुरू जातली ती 15 देवीच्यान सुरू जातली. 15 देवीच्यान स्टार्ट जावन ती आमचे करासवाडा मये बिचोली हांगाच्यान येवन मागीर ती सांखळी येतली. सांखळे ती आयली काय सांखळे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतलो. सांखळेचो जो प्रोग्राम आसा हो 15 तारखेचो आसा. 15 तारखे उपरांत परत 16 तारखेर सांखळेच्यान फ्लॅग ऑफ जातलो आनी सांखळेच्यान ती आमोणे माशेल आमचे प्रियोळ अशें करीत ती फोंडेच्यान मागीर पोंडा करून ती साईबाबा टेंपलान येतली. सेम वे साईबाबा टेंपलान सुद्दां सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरलेलो आसा. सो तो सांजचो जातलो, तो 3 ते 6 नंतर जातलो आनी 6 म्हटल्यार ताचो समारोप जातलो. तशेंच मागीर जशें 16 तारखेर बोरयेच्यान 17 तारखेर स्टार्ट जातली. 17 तारखेर सेम वे परत धारबांदोड्याच्यान सावड्ड्या अशें करीत करीत ती फुडें वतली आनी परत कुडचड्याच्यान मागीर सालसेत अशें करीत लास्टाक काणकोण वतली. सो हो ह्या रॅलीचो आयोजनाचो भाग आसा. कितलो क्राउड आसतलो म्हणून रॅली कितले हे आसतले म्हणजे साधारण प्रत्येक ठिकाणी त्या एरियांतले साधारण 1000-1500 तरणाटे जे आसा हे रॅलीक सहभागी जावपाचे आसा. त्याच बरोबर ज्या जाग्यार कल्चरल प्रोग्राम जावपाचो आसा थंय साधारण 30-35 काही ठिकाणी 50 पथकां जीं आसात, ग्रुपाची पथकां, कला पथकां जीं आसा ती ह्या स्पर्धे खातीर थंय काही स्पर्धा दवरिल्ली आसा आनी स्पर्धेक ते सहभागी जावपाचे आसा. फोंडा तालुक्याचो मेन प्रोग्राम बोरये जातलो. बोरये कन्क्लुडिंग कितल्यांक आसता तो प्रोग्राम? फोंडा तालुक्याचो कल्चरल प्रोग्राम जो आसा सकाळी आमी 10 सुरू करतले आनी तो कंटिन्यू जातलो आनी रॅली थंय 4 पावपाचें आसा. 4 ताजे रॅलीचें कन्क्लुडिंग जातलें. त्या वेळार मनाती मंत्री आसतले आमचे लोकल तालुक्याचे काही बाकीचे आमदार आसतले, मंत्री आसतले. सगळ्यांक आमी इन्वायट केल्लें आसा, सरपंचाक सगळ्यांक. आनी ताजे नंतर स्पर्धा परत कंटिन्यू जातली आनी सांजचे 7 वरांचे स्पर्धाचे निकाल जाहीर जाल्या नंतर ताजो एक समारोप जावपाचो आसा. समीर मोरजकर. रात्री 10 वाजेपर्यंत म्हटलंय तुम्ही. एखाद्या वेळी कसं काय? 10 वाजेपर्यंत देशभर आयज सांस्कृतीक तशें कल्चरल प्रोग्रामाचें आयोजन केल्लें आसा. तशेंच त्याच प्रमाणे गोंयांत आमी आमच्या पूर्ण गोंयांक कवर करपा खातीर 15 देवी पासून काणकोण पर्यंत भगवान बिरसा मुंडाची जयंती जी जनजाती गौरव दिन म्हणून वळखलो वता त्या दिसाची आमी नियोजन केल्लें आसा. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आमी रॅली आनी कल्चरल प्रोग्राम आयोजन केल्लें आसा. 15 देवी ही 15 नोव्हेंबराक रॅली सुरू जातली. आमचे मानाधीश चीफ मिनिस्टर त्याच बरोबर ऑनरेबल स्पीकर हांच्या हातूंतल्यान रॅली 15 देवीच्यान 15 तारखे पासून सुरू जातली. ती रॅली त्याच्या नंतर सांखळी येतली. सांखळी त्या रॅलीचें कन्क्लुडिंग फंक्शन जावपाचें आसा. कन्क्लुडिंग फंक्शन सांजचे 4 वरांचें जातलें आनी दुसरे दिसा 16 तारखेर रॅली ही फोंडा तालुक्यांत प्रवेश करतली. भगवान बिरसा मुंडाचो रथ ह्या रॅलीक आसतलो. रथाची सजावट त्याच बरोबर त्या रॅली बरोबर आमी बायक मोटरसायकली घेवन हजारो तरुण आमच्या ह्या रॅलीक सहभागी जातले. हे तरुण सहभागी जाता आसतना एकूच तांकां एक आमी संकल्प सोडिल्लो आसा की भगवान बिरसा मुंडा हे 1875 15 नोव्हेंबराक ताचो जल्म जाल्लो. ही 25 वर्सां ते जगले. हे जगता आसतना तांणी ब्रिटिशां कडेन युद्ध केलें. गरिबी कामां वापरून ब्रिटिशाक सळो की पळो करून सोडलें. अत्यंत सामान्य अशें कुटुंबाक जल्माक आयिल्ले भगवान बिरसा मुंडा अत्यंत कठीण परिस्थितींतल्यान वता आसतना तांच्या लक्षांत आयलें की हांगची संस्कृती हांगचो धर्म हो धोक्यांत आसा आनी हे धोक्यांत घालपा खातीर ब्रिटीश जे आसा ते तांचे जमिनी तांचे हक्क हे हिरावून घेता. ताका लागून तांणी स्वधर्म अशी संस्था स्थापन केली आनी त्या स्वधर्म संस्थेच्या नांवान मुंडा ही जी कम्युनिटी आसा, ट्रायबल कम्युनिटी आसा, ते कम्युनिटीक एकठांय केलो आनी ब्रिटिशां विरुद्ध त्यांनी बंड पुकारलो. हे बंड पुकारल्यान ताका ब्रिटिशांनी अरेस्ट केलो आनी जेलीक उडयलो. जेलीक उडयल्या नंतर सादारण 25 वर्सांच्या कालावधीत ते जगले खरे, पूण संघर्षमय जिवनात तांचो 19व्या शतकाच्या अंतीम वर्साक तांचो बंदखणीकूच तांचो मृत्यू जालो. अशा प्रकारचे अवघ्या 25 वर्साचे युवक सबंद देशभक्ती खातीर सबंद देशभर तेजे देशप्रेम जे आसा हे दाखोवपाक
युवकांक प्रेरणा दिवपा खातीर आमी अशा प्रकारची युवकां खातीर रॅली आयोजन केल्ली आसा. ही रॅली फोंडा हांगा 16 तारखेक फोंडा तालुक्यात 16 तारखेक प्रवेश करता. फोंडा आमोणे ब्रिजा वयल्यान प्रवेश करून त्या मार्गांतल्यान ती फोंडा साईबाबा टेम्पल आसा थंय त्या रॅलीचे कन्क्लुडींग दुसऱ्या दिसा जातलें 16 तारखेक. थंय कन्क्लुडींग फंक्शन जातलें. हे फंक्शनाक स्थानीक आमदार, स्थानीक सरपंच पंच हे सगळे हे फंक्शनाक आसतले. त्याच बरोबर मानदी स्पीकर जे आसा ऑनरेबल स्पीकर हे ह्या रॅलीचे कन्क्लुडींग करतले. तेजे नंतर रॅली ही सावड्ड्या मतदारसंघ वतली. कुडचऱ्या मतदारसंघ रवींद्र भवनाक हो कार्यक्रम जातलो आणि त्याच्या नंतर सावड्ड्या मतदारसंघ रॅली वतली. कल्चरल प्रोग्राम हे सगळ्या ठिकाणी ज्या जाग्यार रॅली रावतली आणि त्याच ठिकाणी कन्क्लुडींग प्रोग्राम ठरयल्ले आसा. सावड्ड्या मतदारसंघ फिरल्या नंतर रॅली पूर्ण धारबांदोडा तालुका कवर करून 17 तारखेक ती एंड जातली सोंपतली आणि कन्क्लुडींग फंक्शन जे 17 तारखेचे आसा ते करमणे हांगा कम्युनिटी हॉलांत जावपाचें आसा. तेजे नंतर 18 तारखेर रॅली सांगेत तालुक्यांत प्रवेश करता. सांगेत तालुक्यांत नेत्रावळी वचून जांबावली हांगा जें आसा तेजें कन्क्लुडींग फंक्शन जातलें आनी थंयच तांचो कल्चरल प्रोग्राम जावपाचो आसा. जांबावलीच्या नंतर केप्यां तालुक्यांत ही प्रवेश सांजची 5-6 वरांचेर प्रवेश करतली. केप्यां टावन जें आसा म्युनिसिपॅलिटी गार्डन जें आसा त्या गार्डनाक कन्क्लुडींग फंक्शन जातलें. त्याच बरोबर कल्चरल प्रोग्राम थंय जावपाचो आसा. आणि प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी कन्क्लुडींग फंक्शन आसतलें किंवा कल्चरल प्रोग्राम आसतलो थंयचे स्थानीक आमदार मंत्री आसत किंवा थंयचे पंच सरपंच आसत तांकां सगळ्यांक आमी आमंत्रीत केल्लें आसा. तांच्या उपस्थितीन हजारो संख्येच्या संबंध जनतेच्या समोर हे सगळे हे कल्चरल प्रोग्राम आणि कन्क्लुडींग फंक्शन जावपाचें आसा. तेजे नंतर 19 तारखेक ही रॅली मडगांवां सालसेटाक येतली. सालसेटा कुडतरी नावेली राय आणि सांजची 3 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव हांगा तेजें कन्क्लुडींग फंक्शन जावपाचें आसा. कन्क्लुडींग फंक्शनाक कल्चरल प्रोग्राम करता आसतना बिरसा मुंडाचेर 1-2 वरांचें नाटकूय थंय जावपाचें आसा. आणि मडगांव सालसेटाचे जितले आमदार आणि मंत्री आसात तांकां ह्या कार्यक्रमाक इन्वॉल्व घेवपाचें घेतलेलें आसा. तेजे नंतर 20 तारखेर रॅली बाळ्ळीच्यान काणकोणा वतली आणि काणकोणा 20 तारखेक पूर्ण फिरल्या नंतर काणकोणा गायतोंडे ग्रावंडाचेर ह्या रॅलीचो समारोप जावपाचो आसा. त्या समारोपाक केंद्रीय मंत्री उईके येवपाचे आसा. त्याच बरोबर आमचे ऑनरेबल स्पीकर आणि माजी उपमुख्यमंत्री बाबा कुळेकर त्या कार्यक्रमात आसतले. स्थानीक पंच सरपंच जिल्हा परिषद मेंबर हे सगळ्या ठिकाणी सगळे उपस्थित आसतले. अशा प्रकारचे 6 दिसांची रॅली आयोजन केल्लें आसा आणि ह्या आयोजनाचें आयोजन जे केल्लें आसा हे आमचे ऑनरेबल स्पीकर हांच्या तकलेंतल्यान ही कल्पना आयिल्ली आसा. आणि पूर्ण गोवा जो आसा हो ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्याक घेवन आमी रॅली काडपाची ठरयिल्ली आसा. ती फाल्यां सुरू जातली. ही करता आसतना एक मेसेज आमी दिवपाक पळयता की तरणाट्याक एखादो 20-25 वर्सां जगता आसतना ज्या बिरसा मुंडा जे कांय भगवान बिरसा मुंडा वळखले वता किंवा धरती आबा म्हणून तांकां वळखले वता. झारखंडाक तांचो जल्म जालो आणि संबंद देशभर आयज कितले तरी वर्सांनी तांकां आमच्या लक्षांत आयलें की एक मोठे नॅशनल लिडर नॅशनल आमचे स्वतंत्र सैनीक आसात ते आणि ताका लागून तेंची ही 150वी जयंती साजरी करपा खातीर संबंद देशभर आमचे माननीय पंतप्रधानान सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की संबंद प्रत्येक स्टेटीक प्रत्येक पंचायत लेवलाचे कार्यक्रम करात आणि तांचेय ह्या निमित्तान ते आमकां मार्गदर्शन करपाचें आसा. अशा प्रकारचा कार्यक्रम संबंध फोंडा तालुक्यात आयोजन केल्लें आसा. ते आयोजनाचें डिटेलिंग हांव मागता की आमचे म्हजे वांगडी आसा समीर भट आसा बोरी रावता हाजे कडेन पूर्ण फोंडा तालुक्याची जबाबदारी आसा. त्याच बरोबर गोंयच्या रॅलीचें थोडेशें मॅनेजमेंट म्हजे कडेन आसा. म्हजें नांव मच्छिंद्र शिरोडकर. आमकां फोंडा तालुक्याच्या लेवलाचेर कॉन्स्टिट्युएन्सीवर जबाबदारी दिल्ली आसा. सोमोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा. म्हजें नांव समीर मोरजकर आणि जशें मच्छिंद्र सांगला तशें कॉन्स्टिट्युन्सी वायज जबाबदारी दिल्ली आसा. ती फोंडेची जी जबाबदारी आसा ती म्हजेर आसा. पयलींच फावट रॅली काडटाली हेची अशा प्रकारची रॅली जी आसा न्ही ती गेल्या 2 वर्सां आमचे माननीय स्पीकर जे आसा हांणी सुरवात केल्ली आसा. कारण गेल्या 4-5 वर्सांतूच बिरसा मुंडा हे जे व्यक्तिमत्व जें आसा आमच्या समोर आयिल्लें आसा आमकां हळूहळू तेजी म्हायती कळपाक लागली. ताका लागून गेल्या 15 नोव्हेंबर हो जनजाती गौरव दिन असो मनयल्लो वता आणि हेका गेली 3-4 वर्सां जाल्लीं आसा. आणि त्या संदर्भांतल्यान
गेल्या वर्सा धारबांदोडा केपें आनी सांगे आनी काणकोणा आमचे हॉनरेबल स्पिकरान एक रॅली काडिल्ली ताजे पयलीं काणकोण तालुक्या पुरतीच रॅली काडिल्ली. गेली अनेक वर्सां अनेक कार्यक्रम संबंदीत देशभर बिरसा मुंडाचे त्यांचे कार्य जे आसा तें प्रत्येक गांवागांवांत पावचें, युथा पर्यंत पावचें आनी युथाक इन्स्पिरेशन मेळचें अशे प्रकारचे कार्यक्रम गेले अनेक संस्थांच्या माध्यमांतल्यान देशभर चालू जाल्ले आसा.